Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. स्टोन पेडलिंग झालं म्हणून ते कांय प्रूफ ना. आता ते सांगता की स्टोन पेडलिंग झालं म्हणजे म्हाका एक सांगा, ते मस्जिद आमची एक 300 मीटर भितर आसा आणि रॅली मेन रोडासून वयताले. सो स्टोन पेडलिंग ते फक्त आवाज केले आणि तेंच्यांनी कितें केलें, इन्स्टिगेट करून आमची मस्जिदा कडेन गेले. मस्जिदा कडेन भितर वचून जय श्रीराम नारे लायले आणि आमचे भुरग्यांक अटॅक केले. तेंच्यांनी एक हँडिकॅप भुरग्यांक अटॅक केला. कोणे मारलो फातर, कोण धांवन आयलो, कोण मस्जिदेन गेलो, कितें केलें, तुमचे सेंटिमेंट हर्ट केले. सो ते आमी सांगलां तांकां आमचे कंप्लेंट तेजी घेतला आमी आनी तेंचे फुटेज आमी एसेस करता. कितें आसा तें आमचें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. आतां जेन्ना रातभर हें जालें तेन्ना म्हाका कळ्ळें, हांव पुलीस स्टेशनार गेलो, DYSP कडेन उलयलो, PI कडेन उलयलो. तेन्ना आमी इतलेंच तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलें की पळय अशें केन्ना गोश्टी ह्यो घडूना आनी ह्यो घडपाक जायना म्हणून. ताज्या खातीर तुमी फ्री अँड फेअर इन्व्हेस्टिगेशन करा. इतले मजगतीं मिरवणुकीच्या आयोजकांनी मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली. मुख्यमंत्री म्हणटा कोणाकूच कायदो हातान घेवंक दिवचे ना. CM साहब ने जो है वो हमें आश्वासन दिया है कि आज रात तक में जो भी उसमें दोषी थे उनको पकड़ा जाएगा. उन्होंने पुलिस स्टेशन के सामने हल्ला किया और राम शोभा यात्रा के ऊपर जिन्होंने पत्थरबाजी की है. The outsider in the other community. The local community is okay, but they are come from other places, and that community which I'm talking about is creating a lot of problem, and the locals are getting involved. शेतात होता त्यांचे ते मिरवणूक जो काढत होता त्याच्यात त्यास ते पाठीमागनं दगडफेक केली. 8 वाजता, रात्री 8 वाजता केलं. 8 लॉ अँड ऑर्डर बिघडपाक जायना हाजी हांवें खबरदारी घेवपाक जाय. 9 वाजेपर्यंत कारवाई होणार. लॉ अँड ऑर्डर खंयच्याच बाबतींत कोणाकूच बिगडूंक मेळची ना. कायदो कोणाक हातान घेवंक मेळचो ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.